हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तशेंच आमचे दोळे धांपया. मंगळा बापा अर्गां तुका दिता बापा. बापा तुवें आमकां ह्या फाटल्या दिसांनी आनी आयच्या दिसान आमकां तुवें सबार सतां तुवें आमकां शिकयली आनी सता वरवीं तुज्या त्या सता वरवीं आमकां त्या उजवाडाक तुवें दाखयल्ल्या उजवाडाक तुज्या पुता मारिफात ते दिल्ल्या उजवाडाक तो आमच्या जिवितांत आमी तो रिसीव कर, आमी तो स्विकार कर. आमच्या जिवनांत उजवाडाचें जिवीत तुवें आमकां जियोंक आपोवणें दिलां बापा. तें आपोवणें तुज्या पुता मारिफात आमकां मेळ्ळां आनी तें आतां पवित्रात्म्याद्वारे तें आमकां सिद्ध जालां आनी ताचे मारिफात आमी तें जियोन आसा बापा. त्या खातीर तुजें उतार म्हणटा सत तुमी जाणा जातल्यात आनी सत तुमकां सुटका दितलें. वय बापा आमी आमकां हर एका बंदडेतावन सुटका, हर एका खोटेपणान तावन सुटका, हर एका काळोखातावन सुटका आनी आमकां त्या संवसाराच्या राटावळीतावन सुटका. भोगूंक आमी आयते जाल्या परतून कशें आमकां आमच्या कुडीच्या भुकेक तुवें आमकां तें खाण दिवन तुवें आमकां आमची भूक थांबयली, तशेंच आतां आमकां आत्मीक खाण तुजें सेवंक तुवें आमकां आयतें केलें. त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा हांगासर जमल्ल्यांक हर एकल्याक हांव तुका समर्पितां आनी कोण सगळां माध्यमाद्वारे पळयतात तांकां हर एकल्याक तुका समर्पितां. कित्याक ती हर एकलीं तुजीं भुरगीं जावन आसात. त्या खातीर तुवें आमकां तो उजवाड तुज्या पुता मारिफात तुवें दाखयलोय. वय बापा तुवें दिल्ल्या अधिकारान आनी तुवें दिल्ल्या त्या बसवण्यान आमचें जिवीत नंदन करूंक तुवें आपयलां आनी ह्या वक्तां तो वेळ जावन आसा आमी आमच्या जिवनांत तें अनुभव करचें. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता. बापा हें सेशन संपूर्ण रितीन तुका समर्पितां. तुवें संपूर्ण रितीन ह्या सेशनाचो पवित्रात्म्याद्वारे तुवें कंट्रोल खान गेलाय म्हणून हांव भावार्थान उसारतां बापा. बापा म्हजो ताळो आनी म्हाका संपूर्ण रितीन तुका समर्पितां बापा. पवित्रात्म्या तूं हांगा आसल्या हर एकल्याचो कंट्रोल खान घे आनी तांकां कितेंच संवसाराच्या संगतींत सांपड नाशें हांगा तूं कितें सांगताय तें आयकोंक आनी तांची मत संपूर्ण रितीन तुज्या उतरांक ती आयती जावंक आनी तांचे भितर कितें ते बंदडे आसात त्या हर एका बंदडेक तुज्या सताच्या उतरान आनी तुज्या त्या उज्यान ते तूं नितळ करनासाय बापा. त्या खातीर तुका अर्गां दिता. हें मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्रात्म्याच्या मजतीन. आमेन आमेन आमेन. बशया आमी. प्रेज गॉड. आमकां मागोवंक उत्ता सगळीं. आमचें मागणें म्हळ्यार कालें देवाचें. प्रेज गॉड. मायक दिया. प्रेज गॉड. मागणें म्हळ्यार खाण घे.
उलयल्लें आंतू पिक्चर येना प्रेज गॉड ताळो मात्र ऐकता प्रेज गॉड हॅलो मागणें म्हळ्यार देवा कडेन उलोवचें म्हणून देवा कडेन उलोवचें उलोवचें ओके आनी मागणें म्हळ्यार आमकां ल्हानतावन मागोवंक शिकयलो देवाच्या सळावळेंत आसचें देवाच्या इंटिमेसी विथ गॉड इंटिमेसी विथ गॉड दॅट इज कॉल्ड रिलेशनशीप प्रेज गॉड आनी कोणी ओके कोण म्हणटा जेजू शिकयलें आमच्या बापा जेजून शिकयलें आमच्या बापा जेजू आमच्या सवें आसतना संवसारांत देवा कडेन संबंध दरसो प्रेज गॉड तुमी कालेंगी सांगूंक शकतात प्रेज गॉड आं ब्रिज आसले बरी ओके प्रेज गॉड ओके देवाच्या उतरा प्रकार आमी उलोवचें ओके प्रेज गॉड ओके मागणें म्हळ्यार सरा सबार ओपिनियन्स सबार संगत्यो आमकां कळी जाल्यो मागणें म्हळ्यार कितें म्हणून पूण मागणें म्हळ्यार म्हज्या आनी देवा मदलो संबंद म्हज्या आनी देवा मदलो संबंद हांवें जोडचें जावन आसा बरोवन कान घेत हांवें एक ल्हान नोट्स तो एक कान घेत कोणायकी मागणें म्हळ्यार संबंद हांवें देवाच्या उतरांक मानून घेवचें जावन आसा म्हळ्यार हांवें जेजूकूच मानून घेवचें म्हजें मन नविकृत करचें म्हजें मन संवसारी संगतींतावन भायर हाडन देवाच्या संबंदाक देवा थंय संबंद जोडचें संवसाराच्या संगतींतावन भायर येवन देवा सवें संबंद जोडचें जावन आसा आनी ताचे प्रमाणे म्हजें जिवीत मांडून हाडचें प्रेज गॉड बरयलेंगे जॉन 1:1 घालया आमी वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो शब्द देवा सवें आसलो शब्द देव जावन आसलो वेळा काळा परस तो देवा सवें आसलो सर वस्तू ताचे मारिपात रसण जाल्यो आनी रसलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयलेली ना प्रेज गॉड वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो म्हळ्यार कितें अर्थ करून घेत
संसार स्थापने आदींच शब्द आसलो. तो शब्द खंय आसलो? देवासोवे आसलो. आनी शब्द देव जावन आसलो. तरी आमी आतां आमकां मुखार वाचूंक मेळटा, शब्द उजवाड जावन आयलो, शब्द मनीस जालो. वैगी ताचे उपरांत 14व्या वर्सांत आमकां तें मेळटा. केदळा हांव ह्या शब्दा थंय म्हजो संबंध, हांव तो शब्द थंय संबंध दवरचें जाल्यार तो शब्द हांवें पयलें स्विकार करूंक आसा. केदळा हांव तो शब्द स्विकार करतां, तेदळा हांव तो संबंध जोडूंक वेतां. शब्द स्विकार करिनासतना हांवें संबंध जोडूंक जायना. सो त्या खातीर हांगा म्हणटा, वेळा काळा पुर्वी तो आसलो. आमकां देवा सोवे संबंध जोडूंक तो देवा सोवे आसलो शब्द. आनी सर्व वस्तू, वैगी सर्व वस्तू ताचे मारिफात रसन जाल्ल्यो, आनी रचलेली खंयची वस्तू ताचे विने आयलेली ना. तरी आमी ताचे तावून आयल्यांगी. वैगी त्या खातीर शब्द नासतना आमच्या जिविताक अर्थ ना. सो हांव खंयच्या रितीचो शब्द हांव उसारतां, त्या रितीचें हांव जिवन बनतां. हांव संवसारी रितीचो शब्द उसारतां जाल्यार हांव त्या प्रमाणे म्हजें जिवीत बनतां. त्या खातीर हांगा देवा सोवे आसलो तो शब्द म्हणटा. शब्द देवा सोवे आसलो, शब्द देव जावन आसलो, आनी ताचे वरवीं वेळा काळा पुर्वीच तो देवा सोवे आसलो. वेळ आनी काळ कळच्या आदींच तो देवा सोवे आसलो. तरी थंय आरंभाक शब्द आसलो गी. शब्द देवा सोवे आसलो. शब्द आमकां सुटका दिवच्या खातीर तोच शब्द मनीस जावन आमच्या मदें आयलो. ही ती मांडावळ संवसाराच्या स्थापने आदींच देवान ती रचल्ली जावन आसा. त्या खातीर हांगा म्हणटा, वेळा काळा पुर्वी शब्द आसलो. त्या खातीर त्या शब्दा वरवीं मनशाचें जिवीत बांदूंक जाता. त्या शब्दा वरवीं हांव देवाचो संबंध जोडूंक जाता. त्या शब्दा वरवीं म्हजे थंय कितेंय काळोखाची कार्य आसा जाल्यार ताका हांवें नाश करूंक जाता. त्या शब्दा थंय तावन हांवें कितेंच देवा विरोध आसल्या हर एक संगती तावन भायर येवन संपूर्णाची सुटका जोडूंक हांव पावतां. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. तरी आमी आमचे मागणें त्या शब्दा तावन आयिल्लें तें मागणें मात्र तें मागणें जावन आसा. त्या खातीर हांव म्हज्या जानवायेन बरीं उतरां, बरें कोणें बरयल्लें हांव वाचून गेल्यार म्हज्या मतींत कालें पुरो आसा. आमच्या मनांत आमी काल स्पिरीट, सोल, मायंड अँड बॉडी म्हणून आमी उल्लेख केल्लो. तरी आमच्या मनांत कालें आसा. मनांत कालें आसा आमच्या. कोणी उलयनात. दुकोर
प्रेज गॉड. आमच्या मतीन काले आसा, आमच्या मनांत आसा डिसिशनां, फिलिंग्स. त्या खातीर आमी संवसारांत जियेतना आमच्या मनांत तावन आमी डिसिशनां करता आनी आमच्या फिलिंग्सा वरवीं आमी जियेता. पूण देवाची मांडावळ आमकां आत्म्यातावन जियोंक देव आपणे दिता. पूण म्हजें मन तें आयकना. कित्याक? म्हजें मन खंय कनेक्ट जाता, म्हजें मन खंय पळयता थंय कनेक्ट जाता, खंय आयकता थंय कनेक्ट जाता, खंय म्हाका दुखता थंय कनेक्ट जाता, खंय टेस्ट करता थंय कनेक्ट जाता. हे 5 संगती पंचेंद्रियाक कनेक्ट जावन काम करता. सो त्या खातीर हांव मनांत तावन कितेंय हांव म्हजें बरें बरें कर्न केल्यार देवा थंय तो संबंध जोडूंक जायना. त्या खातीर देवान शब्दा प्रमाणे आमकां मागोवंक शिकयलां आनी ताच्या बसवण्यो ताणें आमकां दिल्ल्या बसवण्या वरवीं आमचे थंय देवा आमच्या आनी देवा थंय तो संबंध आमी रुता करूंक शकता आनी तो कंटिन्यू करूंक शकता. त्या खातीर संवसारांत आमी जियेतना आमकां बरें दिसूंक पुरो, हे म्हाका बारी बरें आसा, बरीं उतरां घाल्यान, आनी हे हांव म्हणटा म्हाका देव खंडीत कालें मानवता. म्हज्या मतीक कालें जाता, म्हाका आयकूंक बारी बरें जाता. त्या खातीर वडल म्हणलें ब्रदरान टिचींग दितना आमकां म्युजीक, आमकां बरो ताळो आनी बरें आमच्या मतीक समाधान दिवचें तले हांव केदाळा रिसीव करता आनी ताचे प्रमाणे हांव करता म्हजें कार्य, तें देवाक मानवता म्हणून गॅरंटी ना. आमचो देव सिंपल. ताका आमी ताणें शिकयल्ल्या उतरांनी, ताणें मनशा कुळाक दिल्ल्या त्या प्रॉमिसां, काले म्हणटात बसवण्यो, प्रेज गॉड, बसवण्या वरवीं हांव केदाळा हांव उसारतां त्या प्रमाणे त्यो बसवण्यो जनरल दिल्यात. आतां वडोल एक एग्जाम्पल जेरमियाक उतार दिल्लें वैगी. आतां ते सक्कडी कालें चिंतात, थोडे कालें चिंतात, शिकोवन गोत्त आसले चिंतिनात, पूण दुसरे मनीस चिंतात तें जेरमियाक दिल्लें न्ही, म्हाका दिल्लें न्ही. मनीस चिंता घेना. त्या खातीर देवाचें उतार म्हणटा अब्राहमाक कितें दिलां तें सक्कडी मनशा कुळाक वळटा. तशेंच खंयच्याय प्रवादीक तावन पवित्र आत्म्या सवें तो उलयला जाल्यार तें देवाचें उतार शब्द येवच्या आदीं संवसाराक मनीस जावन शब्द थंय उलयल्लो जावन आसा. त्या खातीर हर एक शब्दा वरवीं तें जावन आसा. त्या खातीर आमकां शब्द आमकां जेजू क्रिस्त येवच्या पयलें आमकां बरवसो दितालो. जेजू क्रिस्त येवन तो संवसारांत बापान दिल्लें ताचें मिशन जाल्या उपरांत आमकां भावार्थाच्या वाटेक ताणें पायलां. सो त्या खातीर म्हजें खंयचेय मागणें, म्हजें खंयचेय संबंद दवरचे ते शब्द म्हजें भावार्थाचें जायचें.
आतां बावार्थचें कशें जावचें? बावार्थचें कशें जावचें आमचें? उतर आयकोन मागीर बावार्थ म्हळ्यार कालें हेब्रू 11:1 घाला सिस्टर. वर्ड ऑफ गॉड, प्रेज गॉड. वाचतात गे सिस्टर. बावार्थ म्हणल्यार आमी बरवसून आसा त्या संगती सोतारो आनी आमकां दिसानान त्या संगती विशयान आमकां आसा ती खात्री. ओके. आतां कितें कळ्ळें बावार्थ? आतां वाचलें, आतां तुमकां कळ्ळें कितें पुरो कळ्ळें न्हू? बावार्थ म्हळ्यार कालें म्हणून कळ्ळें. बावार्थ म्हळ्यार बरवसो गे. बरवसो न्हू, आसांव, आसल्याव. बरवसोन आसल्याव आतां आमी जेजू क्रिस्त ताणें ताचें मिशन संपूर्ण केल्या उपरांत आमकां बावार्थाच्या वाटेक ताणें पायलें. सो आमी बावार्थी मनीस आमी तरी दोळ्यांक दिसचें. आतां सरळ रितीन सांगचें जाल्यार बावार्थी मनीस कितें पळोवंक जाय, कितें बगूंक जाय तें अनुभव करच्या पयलें, पळोवच्या पयलें ताणें उसारचें जावन आसा तें बावार्थ. कळ्ळें गे? खालें म्हूण कळ्ळें. कोणी उलयना. पळोवच्या पयलें आमी उसारचें, हें आमचें मागणें. आमी सबार कडेन बावार्थाचें मागणें म्हणून आमी उसारता, पूण आमचें बरवशेचें मागणें आसा थंय. त्या खातीर आमचे थंय आमचें ऑडियो आनी व्हिडियो करेक्ट ना जाल्यार थंय कनेक्शन जायना. आतां एका टीव्हीन तुमी पिक्चर पळयतात, ओके. आतां एग्जाम्पल, एक क्रिकेट पळयतात तुमी. क्रिकेट पळयतना एकल्यान सिक्सर मारलें, ओके. एका बॉलाक सिक्सर मारलें म्हणून चिंतया. आतां थंय कमेंट्री दिवचो मनीस म्हणटा हो एक गोल जालो म्हळ्यार कालें जालें. समजलें गे? समजो ना? अरे बरें, क्रिकेट पळयतात गे तुमी. प्रेज गॉड. आतां क्रिकेट दिसता आनी तातूंत एकल्यान सिक्सर मारलें, ओके. थंय आतां कमेंट्री सांगचो मनीस हो ताणें एक गोल मारलो. आतां गोल म्हळ्यार कालें फुटबॉल. हांगा चलता कालें आमचें जिवितीयंत. आमी क्रिकेट एकाडे खेळटा आनी आमी फुटबॉल आमच्या मतीन. त्या खातीर आमचें मागणें कनेक्टिविटी ना. त्या खातीर आमचे संबंद काली आयकतना बरें जाता. हर एक बारी आयकोंक टिचींग. आतां वडल ब्रदरान दिल्लें इतलें बरें टिचींग जालें, पूण बरें जालें. कोणाक बरें जालें? तातूंत दोन रितीन आयकतात. एक मनीस हांगा आसोन आयकता आनी एक मनीस संवसारांत घुंवण आयकता. त्या खातीर थंय कनेक्शन ना. कूड मात्र हांगा आसता, मन दुसरे कडेन आसता.
मागीर आनी कडेन कूडयंग आसता मनयंग आसता पूण इल्ल्या वेळान तें ना. इल्ल्या वेळान कार्य दुसरींत तरी तांचे भितर तें जिरलांगी. तुमी ओंपियाची ओपार आयकल्या वैगी. ओंपियाच्या ओपारींत बी रोयतलो पयलें खांट्या झाडा मध्ये, मेरेर मागीर खांट्या पत्राच्या सुवातेर मेरेर आनी ताचे उपरांत बऱ्या सुवातेर. ह्यो सुवात्यो आमचे थंय आसात. ह्यो चारय सुवात्यो आमचे कडेन आसात. ते देवाचे उतर हांव खंयच्या सुवातेर खान गेलां ताचे वयर म्हजें कार्य आसा. त्या खातीर आयकोंक भारी सुबीत, भारी बरें. कित्याक म्हज्या पंचेंद्रियाक ते आयकता आनी हांव भारी टेस्ट, म्हाका म्हज्या मतीक ते एक भारी धदोसकायाचें बगलें. वा खालें टिचींग. हांवें केदळा वा खालें टिचींग म्हणून जायजें जाल्यार हांवें तें संपूर्ण करीचें पयलें. म्हजे थंय तें बऱ्या सुवातेर पडोवन हांवें ताचो यथेश्ट फळ हांवें तो बघून हांवें हेरांकय तो फळ हांवें दाखोवंक आसा म्हज्या जिविताचो. ते दळा मात्र तें कंप्लीट जाता. हांवें रिसीव करन एकच म्हजे थंय खैये उरोवना. हांव फाटीं गेलो, हांगा हांव मेटां उतरून सकयल गेलो, म्हजें मन दुसऱ्यांत चिंता आनी दुसऱ्याच संगती विशयांत उलयता आनी खंयचेय एक संदर्भ वा म्हाका खंयचेय एक उलोवणें, खंयचेय एक दृश्य मेळ्ळें त्या प्रमाणे म्हजें चिंता बदलिता जाल्यार, त्या सिच्युएशना प्रमाणे म्हजें तें चिंता बदलिता जाल्यार हांवें हांगा वेळ करसून कांयच फायदो ना. त्या खातीर ओडोल ब्रदरान सांगलें, एक मनीस 20 वर्सां देवाचें उतर आयकल्यारी आयकलां जावंक पुरो आनी एकलो 3 म्हयन्यांनी आयकलो तो 20 वर्सांचे वरनी चड तो फळ दिता. त्या खातीर हांव देवाचें उतर खंयच्या मापान हांव रिसीव करतां आनी खंयच्या मापान हांव तें कार्य करतां ताचे वयर होंदोन आसा म्हजें जिवीत. त्या खातीर कोणाचें जिवीत रिसीव केल्ले कुडले वा रेतीरेक आयिल्ले कुडले, मागण्या जमतीक आयिल्ले कुडले वा आनी कितेंय आयकल्ले कुडले, म्हळ्यार देवाच्या उतराचें कितेंय आयकल्ले कुडले तो मनीस तो बरी जिणी जिवंक शकता म्हणूंक जायना. अनलेस हांव देवाचें उतर म्हजे थंय हांवें जिरय नासतना. त्या खातीर हांवें देवाचें उतर काळजा आनी मनांत दोनी कडेन हांवें जिरोवंक आसा. नाजाल्यार हांवें बेश्टें वेळ मात्र पाशार करचो. नाजाल्यार हांव हर एका रेतीरेक येता, म्हजें जिवन थंयच आसा आनी पेलो म्हणटा हे इतल्या रेतीरेक वेता, इतले मागणे आयकता, हाचे कडेन कितेंच बदलावण ना. आतां म्हजे कडेन कितेंच बदलावण ना तें कोणाक कळटा पयलें? दुसऱ्यांक कळटा. हांव चिंतां हांव बदलालां. कसो बदलालां? हांव रेतीरेक आयलां, हांवें मागणें आयकलां, सकाळीं तावन सांजे म्हणसर आयकलां, पूण काही उरोवना. त्या खातीर
सुकणी येतात ते काडून व्हरतात बी. तशेंच हांव केदाळा देवाचें उतर आयकता तें एक बी जावन आसा आनी तें बी म्हजे भितर येवन हांवें तें बऱ्या सुवातेर घालून हांवें तें ताचे प्रमाणे हांवें फळ दिवंक आसा. त्या खातीर हांव फळ दिना जाल्यार हांव बरो म्हणून हांव म्हजे इतल्याक चिंता आनी हांव दुसऱ्यांक पयिल्लें देवाचें उतार दिवंक बैसरता. हांव कालें चिंता हांव बरो कित्याक हांवें मुस्तू रेतीर गेल्यात, हांवें मुस्तू देवाचें उतर आयकलां आनी म्हाका बरी जाणवाय आसा, बरी जाणवाय आसा. रापार सांगता देवाचें उतर, पूण ताचें कार्य एकय देवाच्या उतरा प्रमाणे ना. आनी हांव देवाचें उतर दिवंक हेरांक दिवंक वेता. थंय पवित्रात्मा काम करता की. पूण कोण रिसीव केला तो ताचें थंय काम जावंक शकता. पूण हांव ते म्हज्या जिवनांत हांवें फळ येनातले बरी आडावन हांव हर एक खालें करता, संवसाराच्यो संगती आपणायता आनी हेंय आपणायता. म्हज्या मतींत हांवें बरें बरें दवरलां आनी मतींत तेंय बरें दवरलां आनी हांव दोनी संगतींत हांव मुखार वचून आसा. म्हज्या मतींत आनी म्हज्या भितर तें मेळ्ळेपण आसून हांवें देवाचें उतर दिवंक हांवें कशें जाता. आतां मुखलो मनीस विचारता तुज्या जिणेंत कितें बरेंपण जालां. ते वेळा हांव एक म्हजी टेस्टमनी दिवन हांव सांगता म्हज्या जिवितांत अशें जालां. पूण म्हज्या जिवितांत अशें जाल्लें हांव सांगता केदाळा हांव देवाच्या उतराक येवन मात्र आसलो. त्या दाळा टेस्टमनी दिता हांव म्हजी म्हाका बरेंपण जाल्लें. बरेंपण जाल्या उपरांत म्हजें जिवीत हांवें त्याच रितीन चलयलां गी. हांवें त्याच रितीन मांडून येलां गी. वैगी हांव म्हजे कडेन तें म्हज्या कुडीक जाल्लें बरेंपण कान घेवन हांव लोकां मुखार येता जाल्यार हांव एक बदलावण आपणायल्लो मनीस न्हय. अनलेस हांव देवा सवें चलना, हांव देवाच्या उतरान म्हजें मन आनी म्हजें जिवीत नवीकृत करूं ना तरी तातूंत कितेंच फायदो ना. त्या खातीर म्हजो आनी देवा मदलो संबंद तो कांय संबंदा बरी उरना. त्या वरवीं हांव मार खावन आसता. त्या खातीर म्हाका एक सन्निवेश आयल्यार ते हँडल करूंक जायना, हांव डेस्परेट जाता. कोणी चिंचे नाका देवाच्या उतरांत आयिल्ले कुडले जिवीत बरें जालें आनी संवसारी जिवीत म्हजें समृद्धायेन भरलें आनी सक्कडी हर एक हांवें चिंतल्या प्रमाणे जालें म्हूण. हर एका वेळार हर एका घडये आमकां समस्या येतात. आमी देवाच्या उतरांत आयिल्ल्या सुरवेर आनी बरें आमी जॉयफुली आसल्या.
पूण देवाच्या उतरार आमी केदाळा घट जाताले ही आमची टेस्टामनी एक देवाच्या उतरांत आमी केदाळा घट जाताले केदाळात आमच्या कुटुंबांत एक अनाहूत आयलें आनी तें जावन आसलें म्हज्या पुताक एक ॲक्सिडेंट जालें. आतां चिंता आमी देवाच्या उतरांत आमी आयकल्ल्या प्रमाणे पयलें देवा संगी संबंद बरो जाल्यार देवाच्या उतरांत आयल्यार ताका कांय समस्या नात, तो बारी बरी जिणी जियेता. पूण आमच्या जिवितांत तशें जावना. पयलें आमकां समस्या म्हणून बगोनातले पयलें म्हळ्यार आमी संवसारी रितीन आमी जियेतना म्हळ्यार कालें म्हणून कालें तले समस्यांक आमी संवसारी रितीन सोल्युशन आमी सोदतल्या आनी करतले. केदाळा आमकां हें एक हें जालें पूण आमी ह्या विशयांत आमी कितेंच आमी भियोवना वा आमी देवातावन आमी पयस वचोना. तो म्हजो वेळ आसलो म्हजो आनी म्हज्या कुटुंबाचो. हांव कितलें देवा थंय हांव म्हजें रिलेशन रावता वा दवरता म्हणलें. कित्याक सबार मनशांक देवाच्या उतरांत आयिल्ले कुडले तशें जाल्यार हांव आतां मागण्यांत गेलो म्हाका कश्ट आयले हें चिंताप येता. पूण केदाळा आमी देवाच्या उतरांत घट जावन आसल्या आनी आमकां मेळिल्ली ती समजोनी ती समा आसली त्या खातीर आमी दंडोळना. त्या खातीर आमकां देवान दिल्ल्यो त्यो बसवण्यो त्या प्रमाणे आमचें जिवीत आनी ते सन्निवेश आमी ते हँडल करूंक जालें. पूण त्या सन्निवेशांत आमकां त्या हातू प्रॉब्लेमांत आमी एक शाबीतायेन क्लीन जावन भायर येवंक जालें म्हज्या पुताक आनी आमकां सगळ्यांक. आमी चिंतिनातले वरनी वर्त्या रितीन त्या सिच्युएशनांतावन आमी भायर आयल्या. कित्याक म्हळ्यार ते जाल्लें तो इनिशियली एक जस्ट जॉबाक जॉयन जावन एक 3-4 म्हयने जाल्ले मात आनी तेदळस तें जाताना तो ल्हान भुरगो एक 23 इयर्स पळया कशें जायत. आनी त्यात संजेर तो घरा येवचो आसलो बँगलोरतावन. पूण आमकां केदाळा ती मॅसेज मेळ्ळी आमी कांय वरी करूना, आमी कांय तुटोवन पडोवना, आमी कांय होगडावच्या स्थितीक पावोवना. कित्याक हांवें काल सांगलें सोडवण म्हळ्यार कालें. त्या खातीर आमी ती जेजू क्रिस्ता मारिफात आमी ती सोडवण जोडिल्ल्यान म्हाका आमकां ह्या सिच्युएशनांतून भायर येवंक कितेंच समस्या म्हणून बगोवना. पयलें जाल्यार हांव कालें करतालो तलें सिच्युएशन आमकां म्हण न्हय कोणाक आयल्यार आमच्या मोगाच्या मनशांक इमिडिएट हांव गाडी स्टार्ट करून वेतलो. पूण हांवें म्हणलें कांय वरी ना, राती बसां आसात आरामसे या. आनी मुखले मनीस ते कोमांत आसा आनी कंडिशन बारी पाड आसा. पूण आमच्या चेरक्याक एक चुरी मार जावना. काल इल्लीशी कात मात्र गेल्ली, एक चुरी कांय जावना. ताचे कडेन नवेंत लॅपटॉप, नवेंत आयफोन, नवेंत हर एक ताचे कडेन तो काण घेवन ऑफिसा बैसरलो. एक चूर लुकसाण जावना. इतली बिजी ट्राफीक ही तो पडल्या सुवातेर इतली बिजी ट्राफीक ही फाटल्यान तावन व्हेकलां स्पीड जावन येवनूच आसची. पूण त्या वेळार
वेहिकलत ना त्या स्पॉटार. तुम्ही चिंता एक मनीस पडलो ताचे फाटल्यान वेहिकल आल्यार काल्यां जाता. त्या खातीर आमकां देवाच्या उतरांत आयल्यार समस्या येनात म्हणून ना, पूण समस्यांत तूं कितलें तीर रावताय त्या प्रमाणे तुज्या तिरसाने वयर देव त्या सिच्युएशन हँडल करता. पूण हांव त्या समस्या तावन हांव दंडळ्ळो जाल्यार देव म्हजे समें वावरूंक जायना. सो त्या खातीर आमकां देवाच्या उतरांत संबंद जडतना देवा समें आमी येताना आमकां समस्या नात आनी कांय जायना, मुखार आमी शाबीतायेंत आसता, तशें कांय ना. हर एका टायमार सगळ्यांक आयिल्ले बरी समस्या येतात, पूण ते समस्या येताना आमी देवाच्या उतरान तिरसान सांबाळल्यार ते ताचे इतल्याक ते आमकां कितेंच बाधा करिनासतना ते पाशार जातात. ती आमकां टेस्ट म्हणून स्विकार करियत. कित्याक इस्रायल प्रजा थोड्याच दिसाच्या पयनाक 40 वर्सां गुवली आनी ती बसयल्ल्या गांवाक 40 वर्सांनी पावली. अशेंच आमचें जिवीती अशेंच आमी हाका ह्या सिच्युएशनांत आमी कशें तिरसानेन रावता आनी ते आमी कशें त्या देवाच्या संबंदार रावतांगी भायर येतांगी ताचे वयर देव आमचे सवें काम करता. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. Galatians 2:19 का सिस्टर. देवा पसत हांवें जिवच्या खातीर नियमशास्त्रा मारिपात नियमशास्त्रांत हांव मरण पावला आनी हाचे वरी नियमशास्त्राक हांव मरण पावलां आनी हाचे वरवीं क्रिस्ता सवें म्हाका कुरसायला. 21 मुसर वाचा. हांव आतां जियेता तो हांव न्ही, बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. रक्ता मसान हांव जियेता ते जिवीत म्हजो मोग केलो आनी म्हजे पसत आपली बेटवणी केली. त्या देवाच्या पुताच्या भावार्था वरवीं हांव जियेता. प्रेज गॉड. पुरो राव मागीर वाच. देवा पसत हांवें जियोवच्या खातीर नियमशास्त्रा मारिफात नियमशास्त्राक हांव मरण पावलां. आतां आमचें नियमशास्त्र म्हळ्यार आमचें आदलें चिंता, आदलें सैम म्हणून आमी हांगा धरया. आमी आमचें जिवीत पयलें आमी कशें जियोवन आसलें देवाच्या उतरांत येवच्या पयलें आनी देवाच्या उतरांत आयल्या उपरांत आमी कशें जियेचें म्हणून हांगा पळय. त्या खातीर हांगा म्हणटा देवा पसत हांवें जियोवच्या खातीर नियमशास्त्रा मारिफात नियमशास्त्राक हांव मरण पावलां आनी हाचे वरवीं क्रिस्त सवें म्हाका कुरसायला. हांव आतां जियेता तो हांव न्हय, बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. त्या खातीर हांव केदाळा नवें जिवीत हांव आपणायतां. हांव केदाळा म्हज्या नव्या जिवितांत हांव भितर सरतां तेदाळा हांव म्हज्या जिवनांत हर एक कितें केलां आनी वा कित्या कसल्या सन्निवेशांत आसलो तें म्हाका उगडासाडीचें म्हणून ना. कित्याक हांव उगडास हाडूंक नजो? कित्याक? क्रिस्ता सवें
कुर्सायला हांगा हांव मॉर्न पावलां. हांगा हांव मॉर्न पावलां. त्या खातीर म्हज्या आदल्या चिंतपाक आदी म्हज्या जिवनांत कितें जालां, म्हज्या जिवनांत मस्त वायट घडलां जावंक पुरो, ताका हांव मॉर्न पावलां. क्रिस्त सोवें म्हाका कुर्सायलां. हांव आतां जियेतां तो हांव न्हय, कोण कोण बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. त्या खातीर हांव म्हणटां क्रिस्तांव. त्या खातीर हांव म्हणूंक पावलो क्रिस्तांव. हांव क्रिस्तांव जायचे जाल्यार हांवें करीचें. हांव केदाळा म्हणसर हें करिना आनी हांव सांगता हांव क्रिस्तांव. कित्याक आमचें चिंतप आसा, हांवें एक बौतिजमुखान गेलो आनी हांव एक क्रिस्तांव जालो. वैगी आमचें चिंतप अशेंत गी पयलें आसलें, आतां बदललें गी. प्रेज गॉड. कोणाचें बाकी उरलां? कोणी उरलंय ना. त्या खातीर कोणाचें बाकी उरलां? आतां बदलिया आनी आतां कान घेया. हें कितें सांगता देवाचें उतर. हांवें आदल्या संगतींक हांवें म्हाका कितें दुखयलां, हांवें कितें जालां, हांव म्हज्या जिवनांत कोडूपण बगलां, कितेंय केलां तें हांवें विसरूंक आसा. आनी म्हाका कोणें बक्षालें दिवंक आसा, हांव ताका राखना, हांव ताका पयलें बक्षितां. कित्याक जेजू क्रिस्त सोवें म्हाका कुर्सायलां. त्या खातीर हांव केदाळा बक्षालें दितां. कित्याक हांव बक्षालें दितां? म्हाका प्रेज गॉड. देवान जेजू क्रिस्त मारिफात म्हाका बक्षिलां. त्या खातीर हें कोणाक कळटा तो मात्र समा क्रिस्तांव म्हणूंक शकता. नाजाल्यार एक सवय असो आनी कालें नांवा पुरतो, नाजाल्यार संभ्रम असो एक क्रिस्तांव जावन जियेता. सिस्टर बरी आसता. प्रेज गॉड. त्या खातीर क्रिस्त सोवें म्हाका कुर्सायल्लो उगडास हांवें म्हज्या जिवितांत हर एका घडये हांवें तो उडासाक हाडूंक आसा. म्हज्या हर एका उतरां उलोवच्या पयलें हांवें चिंतूंक आसा, म्हाका क्रिस्त सोवें कुर्सायलां. म्हज्या तोंडांतावन हर एक उतरां येवच्या पयलें हांवें क्रिस्त सोवें कुर्सायलां आनी ताचे उपरांत हांवें तें उलोवंक आसा. तर ताचे उपरांत हांव आतां जियेता तो हांव न्हय, बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. आमी हांगा घालया, क्रिस्त हांव जियेता. घालयत गी. क्रिस्त म्हजे थंय जियेता जाल्यार हांव क्रिस्तांव म्हणूंक शकता. वैगी बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. रक्ता मसान हांव जियेता तें जिवीत म्हजो
मोग केलो आनी जिवीत म्हजो मोग केलो समा दिसना म्हाका ते आनी म्हजे पसत आपलीच भेटवणी केली त्या देवाच्या पुताच्या आतां सांगा म्हाका हांवें भावार्थ म्हजो भावार्थ म्हूण आतां कोणाचो भावार्थ आमकां सवयान आमी सांगचें म्हज्या भावार्थान काम जालें म्हूण तुमचो भावार्थ बारी स्ट्रॉंग आहा त्या खातीर तुमचे थंय कामां जातात म्हूण सांगतात की ना तरी हांगा कोणाचो भावार्थ आमचें म्हणलें कितेंच ना आमकां हर एक ताणें दिलां त्या भावार्था वरवीं आमी नितीवंत जाता आनी त्या भावार्था वरवीं आमी देवा सवें चलता त्या खातीर हांव भावार्थी मनीस म्हणून जियेतांगी हांव कितें पळोवंक जाय देवान दिल्ल्या बसवण्या प्रमाणे म्हाका कितें पळोवंक जाय तें हांव उसारतांगी आनी त्या प्रमाणे हांव कार्याक घालतांगी हांव त्या भावार्था प्रमाणे म्हजें चिंता बदलितांगी वैगी म्हाका समस्या आसात म्हज्या जिवितांत हे समस्या आसात आनी ते एका सायडीन समस्या दवरता आनी हांव प्रत्येक देवाचे बसवण्यो हांव उसारतां तुमी हांगा पळयलां जावंक पुरो हांगा थोडे फावटी हिलींग कान घेता आमी शुक्राराचे आनी पुरो सो ते दळ आमी सांगता तुमी जेजू क्रिस्ताक क्रुसार तुमी पळया कितें आमी सांगता ताणें माईक जाय कित्याक आमी सांगता म्हळ्यार आमी आमचे थंय आमी फोकस करूंक ना म्हजें उणेपण हांव फोकस करता जाल्यार म्हज्या उण्यापणाक हांव व्हड करतां त्या खातीर आमी म्हणटा दोळे दंपा आनी इमॅजिनेशन तुमचें कुर्सर आसल्या जेजू थंय दवरा आमच्या कुडींत दूख आसा जाल्यार हांव एका वाटेन मागणें म्हणटा आनी हांव तेंच म्हजें दूख आनी मागणें हे दोनी सांगता कित्याक आमकां देवान खंयचेय दुखी दिवनात खंयचेय आमकां पाड दिवना आमकां देवान हर एक बरें दिलां तरी आमचो देव बरो देव थंय हांव म्हजी दूख व्हरतां जाल्यार तो काले म्हणटा हांव म्हज्या दुखीक वयर फोकस करन हांव म्हजें मागणें प्रत्येक म्हज्या मनांत म्हणटा जाल्यार हांव खंय पावतां त्या खातीर हांगा म्हणटा देवाच्या पुताच्या भावार्था वरवीं कोणाचे देवाच्या सकडी सांगा कोणाच्या भावार्था वरवीं देवाच्या पुताच्या भावार्था वरवीं हांव जियेतां त्या खातीर हांव म्हजें खाली सांगलें हांवें हे म्हणून हांव वेतां जाल्यार हांव देवा कडेन कनेक्ट जावंक सादत ना त्या खातीर म्हजें मागणें थंय कॉन्टेक्टच जायना कित्याक म्हजे भितर तो स्वार्थ आसल्यान हांगा म्हणटा इवन तुका भावार्थ सुमेत ताणें दिला भावार्थ सुमेत ताणें दिला आतां तुमी बँकांत पयशे घालीचे जाल्यार पयशे डेपॉझिट करीचे जाल्यार खंय करतात तुमी कॅशा कडेन आतां चिंतया हांव येतां
कॅशाक सीदा येता आनी एक पयशे दिता तोकान घेता की बरोवन दिचे त्या बरयल्ल्यान कालें आसा हा कालें आसा नांव आसा तरी 3 जाणांनी डेपॉझिट केल्यात प्रेज गॉड ओके पूण मेन कालें जायचें मेन कालें जायचें चेक बरयचे ओके स्लीप बरयता आमी ओके त्या स्लिपान कालें जायचें मेन ताचे वर न्ही इम्पॉर्टंट प्रेज गॉड अकाउंट नंबर जायचे अकाउंट नंबर ना जाल्यार तो म्हणटा इदू सरी इल्ला सायन कोणाची जाता डेपॉझिट करूंक वय गे आतां तुमच्या अकाउंटाक हांवें पयशे घालयत गी ओके पूण अकाउंट नंबर जायचे त्या खातीर आमकां अकाउंट ओपन केला पूण त्या अकाउंटांत घालचे काडचे म्हजे वयर आसा त्या खातीर भावार्थ आमकां देवान दिला आनी तातूंत हांव कशें ऑपरेट करता तें म्हजे वयर आसा त्या खातीर हर एक ताणें दिलां ताचे तावन जालां पूण हांव ऑपरेट संवसारांत हांवें करचें त्या खातीर म्हाका कशेंय ऑपरेट कर एक घाल काड तें तुजे वयर आसा त्या खातीर जिवीत आनी मरण दोनी तुजे कडेन आसा तुज्या दोळ्या मुखार आसा तूं खंयचें विंचताय तुजे वयर तें होंदोन आसा त्या खातीर अकाउंट नंबर व्हेरी इम्पॉर्टंट त्या खातीर भावार्थ म्हळ्यार आमकां देवान दिल्लो तो हांव कसो त्या प्रमाणे यूज करता म्हाका भावार्थ म्हजो भावार्थांत हांवें सलाजें जाल्यार त्या भावार्थाचेंत कम्युनिकेशन तो संबंध भावार्थाचो तो जायचे आतां अकाउंट भावार्थाचें दिवन हांव बरवर्साचें डेपॉझिट करूंक जाता की तातूंत बरवर्साचें ऑपरेट करूंक जाता की तातूंत अकाउंटांत सुमार टायप आसतात वैगी एक SB अकाउंट NRE अकाउंट मागीर OD अकाउंट्स मस्त आसात करंट अकाउंट लोन अकाउंट गे ओके आमी तातूंत ना आमकां देवान दिवना प्रेज गॉड आमकां हर एक दिलां आमकां तें नाका RD अकाउंट तशें करंट अकाउंट एका मस्त कोत्ता प्रेज गॉड ओके करंट अकाउंट बिजनेसाच्यांक मेळचें कित्याक सांगा दिसाक कितले पटी तुवें ट्रान्सॅक्शन करूंक जाता पूण SB अकाउंटांत जायना तशें आमकां अकाउंट ओपन करून दिलां हांवें तें अकाउंट खंयच्या रितीन ऑपरेट करता तें म्हजे वयर आसचें बँकाचें सांगलें कुडलें इल्लें कळ्ळें नाजाल्यार बारीक कश्ट जाल्लें जाग जाली हो तरी पयलें हालेलुया म्हणून येतालें प्रेज गॉड सो त्या खातीर आमकां आमचें म्हणलें कितेंच ना आमकां हर एक देवातावन आयिल्लें जावन आसा त्या खातीर तो म्हजो सोर्स जावन आसा आनी हाच्या उपरांतले पुरा रिसोर्स जावन आसात
त्या खातीर ताणें आमकां दिवचें. पूण हांव केदाळ संवसारी रितीन सांगता, हांवें जोडुल्लें, हांवें केल्लें, हांवें मागणें केलें, त्या खातीर म्हाका देवान दिलें. म्हणटात की ना? म्हणटात की ना? म्हणटात की ना? त्या खातीर हांव म्हज्या बळान प्रत्येक येता थंय मागणें करूं. म्हाका संबंद नाका. म्हाका देवाक म्हाका कितें जाय, हांव स्वार्थान हांव येता थंय. आनी त्या खातीर हांव म्हाका ताचे तावन उडल म्हणलें ब्रदरान, वैगी मेळटा, सगळ्यांक मेळटा. पूण तें खंयच्या रितीन आयलां तें हांव म्हज्या रिलेशनशिपा वयर आसा. देव कोणाय की पाड करूंक ना. देव हर एकल्यांक दिता. पूण म्हजे संबंदा वयर म्हज्या मतीन स्वार्थ आसून हांव करता जाल्यार ते म्हाका टेम्पररी जावन मेळोवंक, पूण म्हजे कडेन निरंतर उरता की ना गी म्हणून गुंतूना. वडल एक भाव आसलो, ताचे कडेन हांव डिस्कस करना आसलो. तोय भायल्या गांवांत मस्त वर्सां काम केल्लो मनीस. आतां तो वर्क फ्रॉम होम हांगा तावन करता. तो म्हणटा तशेंच आमी आतां देवाच्या उतरांत आयल्या उपरांत आमकां मस्त बरेंपण म्हळ्यार शांती आसा आनी आमकां कुटुंबांत बरेंपण आसा. इवन म्हाका थोडे फावटी समस्या येताना ते समस्ये म्हणून हांव कान घेना आनी हांव देवाच्या बसवणेचेर हांव रिलेशन दवरतां आनी त्या वरवीं म्हजे थंय म्हाका ते समस्ये म्हाका म्हज्या मतीक येनात आनी म्हजें जिवीत बऱ्यान चलता. पूण हांव गांवांत येनातलें जाल्यार म्हाका दुसरे आनी कसले समस्या आसतले. त्या खातीर आमी आशेत हांव अभिलाशा दवरता जाल्यार तें आमचें देवाच्या विरोधत्वेचें. हांव म्हजें मागणें म्हज्या स्वार्थाक यूज करता जाल्यार हांव डेंजर पोजिशनार आसा म्हणून ते केदाळ ब्लास्ट जाता गोतूना. त्या खातीर म्हजें मागणें संबंद वयर हांव दवरतां आनी तें रिलेशन हांव कंटिन्यू करता जाल्यार म्हाका कितेंच प्रॉब्लेम येना. 21 काल म्हणटा देवाची कृपा इन्कार करूंक हांव तयार ना. कित्याक जर नियमशास्त्रा मारिफात मनीस नितीवंत जाता तर क्रिस्त मेलो तें व्यर्थ म्हण जालें. नियमशास्त्र म्हळ्यार एक म्हजें बळ आनी एक नियमशास्त्राकाल आसच्या मनशाक मरण आसा. कुरपेच्या मनशाक उतरवणी आसा. समजलें गे? नियमशास्त्राकाल जियेवच्या मनशाक अपराधी स्थानार रावोंक आसा. पूण कुरपेच्या मनशाक अपराधी म्हणलो बिल्लो मेळना. त्या खातीर हांगा म्हणटा देवाची कृपा इन्कार करूंक हांव तयार ना. कोण कित्याक 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 आतां टुस्स जालें पुरा. हांव आत्तां पुरा तेंत सांगून आलो. हांव क्रिस्तांव. कित्याक हांव क्रिस्ता सवें म्हाका कुरसायलां वैगी. हांव आतां नवो क्रिस्ता सवें जियेता आनी हांव क्रिस्तांव. क्रिस्ताक हांवें म्हाका कर्ण घेतला वैगी. तरी हांगा देवाची कृपा हांव इन्कार करूंक तयार ना. त्या खातीर हांव देवाची कृपा इन्कार करूंक तयार ना. कित्याक जर नियमशास्त्रा मारिफात मनीस नितीवंत जाता तर क्रिस्त मेलो तें व्यर्थ.
तरी 100% मनीस नियमशास्त्र पाळणं तो नितीवंत जावंक जायना म्हणून जालें. तो देवाच्या संगातपणांत चलोवंक जायना म्हणून जालें. समजलें गी कोणाक सकडी न्हीद येतात म्हणा हालेलुया. हांवें सोडून सांगलें तुम्ही हालेलुया म्हणचे नाका म्हणून. फास्ट सांगलें जाल्यार तुम्ही हालेलुया म्हणटे आल्यात ना गे. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. सो फिलिप 4:8 काडया आमी. फिलिपियन्स 4:8. शकी भाव भयणीनो, जे कितें सत आनी जे कितें मर्यादेचे, निर्मळ, नितीचे, मोगापात्र आनी बरें म्हणा पात्र, तशेंच उत्तम म्हूण लेखचे आनी होगलीक पावस जाल्लें तसल्यांचेर तुमचे घमंड व्हरा. आता कोणे गमान व्हरूंक आसा? कोणे आनी कित्याक गमान व्हरूंक आसा? ओकेच रावली सकडी. कित्याक म्हळ्यार हांव कुरपे सांगाता जियेता. त्या खातीर हांगा म्हणटा हांव कुरपे सांगाता जियेवचो मनीस हांगा शेकी भावा भयणीनो, जे कितें सत जिजूस कुरपा वैगी. जिजूस कुरपा जाल्यार जिजूक स्विकार केल्लो, त्या सताक स्विकार केल्लो तो कशें जियेता? आता उबे रावचे पडले. आता कशें जियेता तो? सत शेकी भावा भयणीनो, जे कितें सत आनी जे कितें मर्यादेचें, निर्मळ, नितीचें, मोगापात्र आनी बरें मानापात्र, तशेंच उत्तम म्हूण लेखचें आनी होगळेक एक फावो जाल्लें तसल्याचेर तुमचे गमान व्हरा. तो मनीस हें करूंक आसा. केदाळ तो ह्या संगती वयर गमान दवरिना तरी तो पडला म्हणून अर्थ. प्रत्येक त्या खातीर एक पटी आमी बॉर्न अगेन जाल्या, नव्या जिविताक पावल्या. पूण हांव नव्या जिविताक पावला म्हणून आतां हांव बिंदास जियेन जाल्यार हांगा हें हांव सोडतां. त्या खातीर हें सांगाता हांवें मर्यादेचें, निर्मळ, नितीचें, मोगा पात्र आनी बरें मानापात्र. हांगा म्हाका समाप्त दिसना वयता. मानापात्र तशेंच उत्तम म्हूण लेखचें आनी होगळेक एक फावो जाल्ले तसल्याचेर म्हजें गमान व्हरता. वय म्हजें आमी सगळ्यांनी म्हजें म्हणचें न्हय. हें हांगाय तशेंच देवाचें उतर आमी उसारता. पूण आमी जनरल आसा थंय ते देवाचें उतर म्हाका म्हूण करनाका घेवचें. त्या दाळा मात्र ते म्हजें सवें काम करूं. आतां हांव तेंत आमी थोडे फावटी म्हणटा रॉंग प्रेयर इज व्हेरी डेंजरस. आतां म्हाका आशिर्वाद दिला, म्हाका आशिर्वादांनी भरला म्हणटा. आतां तुमकां आशिर्वादांनी भरला म्हळ्यार दुसऱ्यांक आशिर्वादांनी भरला वय गे. तशेंच हांव म्हाका कितें म्हजें बरवशाचें आसा तें हांवें बाबार्थान उसारचें. सो त्या खातीर हांवें हर एक देवाची बसवणी ती म्हजे खातीर हांवें करनाका घेवची. थंय आतां 1 Peter 2:24 कालें म्हणटा. आमी म्हणटा तरी आमी पर्सनली मागतना कालें म्हणटा
हे आम्ही चेंजेस करून काण घेवंक तशेंच हांवें बायबल वाचतना देवाचें उतर सांगतना हांवें तें म्हाका म्हणून कर्ण काण घेवंक आसात तें जनरल बरयलां आतां तुका एकल्याक म्हणूंक जायना न्हय हरी एकल्या त्या खातीर देवाचें उतर आदीं आसलें आतां आसा आनी मुखारी आसतलें हे आमी कर्ण काण घेवचें आनी कोण त्या वेळा काळा परवीं संवसाराक त्या वेळा काळा त्या दळा तो संवसाराक येता देवाच्या मांडावळी प्रमाणे ताणें हर एकल्यान त्यो बसोवण्यो त्या त्या ताका ताका ताणें कर्ण काण घेवची आमचे हर एकल्याचें हें आसा गी अशें तसा गी मर्यादेचे निर्मळ नितीचे मोगापात्र आनी बऱ्या मानापात्र तशेंच उत्तम 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 मनशाचें नांव न्हय उत्तम आमी उत्तम गी देवान आमकां हर एकल्याक वडल ब्रदरान सांगलें सगळ्यांक देवान हर एकल्याक बरें कर्ण जिवीत जियोवचें बरी दिलां पूण म्हजे भितरलें म्हाका गोत्तू ना त्या खातीर हांव संवसारान सोदून आसा हर एकल्यान थंय देवाचें उतर म्हणलें घरांत आसा पूण आमी सदांनीत वाचता पूण सदांनीत आमी आयकता पूण आमचे थंय खंय येना आसा गी उरलां गी आसा गी त्या खातीर हांव कितलें हांव खाण घेता तितलें म्हजे थंय भावार्थ काम करता भावार्थ कसो येता खंय आसा खंय आसा येस वेर इट इज रिटन इट इज रिटन वेर रोमन 10:17 प्रेज गॉड प्रेज गॉड रोमन्स 10:17 प्रेज गॉड त्या खातीर आमी देवाचें उतर एक पावटी आयकलें आनी सोडलें आनी थोडे पावटी आयकलें आनी सोडलें पळय आमी आमच्या जिवनांत पळय थोडे फावटी आमी मस्त देवाचें उतर आयकता टिचींग आयकता पूण एक सिच्युएशन आमकां अशें येता घरांत एक राग हाडचें तसलें सिच्युएशन येता त्या वेळा हांव सिच्युएशनाक प्रमाणे रेस्पॉन्ड करता गी रिएक्ट करता गी देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव रेस्पॉन्ड करता सिच्युएशना बरोबर प्रेज गॉड तिणें सच सांगलें पळय नाजाल्यार वगेत आसात कोणी हे आतां खंयचें दिल्यार रे प्रॉब्लेम म्हणून त्या खातीर आमी आयकूंक मुस्त आयकता त्या खातीरच वडल त्या ब्रदरान सांगलें कालें 3 महिने आनी 20 वर्सां जिवीत बदलना थोड्यांक इल्लेशें एक वर्ड म्हणल्यार पुरो तातूंत तो जिवन बदलता हांव सांगना खाली तांचें फिजिकल हिलींग तें दुसरें फिजिकल हिलींग आमचे भितर केदळा आमी सत कान घेता तें ऑटोमॅटीक आमचे भितरलें मेळेपण वता पूण जिणी बदलावण्याचें जिवीत जिणी बदलावण्याचें जिवीत हांव अनुभव करना सांगी
जॉन 8:32 काढया. एट 31 आपणाक सतमणतल्या जुदेवाक जेजून म्हणलें, म्हज्या उतराक तुमी काळ जावन सळश्या जाल्यार तुमी म्हजे खरें शिश जातेल्यात. आता मस्त. आपणाक सतमंतल्या जुदेवाक जिजून म्हळें, म्हाका तुमी काळजावन सलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिश जातल्यात. थोडी समा आसात. प्रेज गॉड. पळय हांगा जिजून इवन थाने म्हणून थाका म्हणून कान घेवना. कित्याक बाप कितें सांगता तेंच हांव उलयतां, हांव करतां. हेंच हांगा आमकां रिफ्लेक्ट जाता. जिजून म्हळें आपणाक सतमानतल्या जुदेवांक जिजून म्हळें, म्हज्या उतराक तुमी काळजावन सलश्यात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिश जातल्यात. आता हांगा नेक्स्ट वर्स आसा, तुमी 7 जाणां जातल्यात आनी 7 तुमकां सुटका दितले. हे इल्लें तुमकां तिशीन इशीन म्हणून हे वयर असं जाल्लें तें सकयल असं जाल्लें म्हणून बघता की कित्या बघा. नाही नाही, देवाचे उतार सतच, पूण प्रॅक्टिकली पळयल्यार हांगा आपणाक सतमंतल्या दुदेवांक जेजून म्हळें, म्हज्या उतरांक तुमी काळजावन सलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शिश. खरे शिश वैगी खरे शिश जातल्यात. ते दाळा तुमी 7 जाणां जातल्यात आनी 7 तुमकां पळया हांगा 7 तुमी जाणां जातल्यात म्हळ्यार 7 जाणां जायचे जाल्यार आमी हांगा पयलें शिश जायचे. आमी शिश जायनासतना आमकां देवाच्या उतरां भितर आसलें रेव्हेलेशन मेळोंक साधना. ताचें उगडापण आमकां मेळोंक साधना. त्या खातीर हांगा लोक देवाचें उतार वाचता, ताका कितेंच ताचे थंय ते अनुभव करूंक जायना. त्या खातीर आमी पयलें ताचे शिश जायचे. ते दाळा आमी 7 जाणां जाता आनी 7 तुमकां सुटका दिता. हें 7 वरवीं तुमकां केदाळा सुटका मेळटा तें परमनंट जावन आसा. 7 जाणां जायनासतना केदाळा सुटका लाभली म्हणून बगलें जाल्यार तें तात्कालीक जावन आसा. त्या खातीर आमी चड हिलिंगा वयर कांय आमी करिना. हिलिंग केदाळा हें जाता, आमी हें करन कान घेता. हांगा ऑटोमॅटीक हें जाल्ले कुडले 7 जाणां जाल्ले कुडले आमकां सुटका मेळटा. कोण खाली सुटके खातीरच तो येता जाल्यार तो वयलें जायना, ताका एक पटी देवाची काकळूत लाभता, पूण तो घडये घडये तो ताचे तावन भायर वेता आनी घडये घडये तो येता. घडये घडयेचे हांव पाड म्हणना, पूण देवाच्या उतराची समजणी आमकां कितली चड आनी चड मेळटा
त्या दाळा हांव भावार्थान घट जाता. भावार्थान घट जाल्या उपरांत हांव जेजूस खरो शीस जावंक पावता. हांव खरो शीस जावंक पावता म्हळ्यार म्हजे थंय देवाची कितें इन्स्ट्रक्शनां आसात, जेजू क्रिस्ता मार्फत आमकां कितें इन्स्ट्रक्शनां दिल्यांत, त्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे हांव म्हजें जिवीत, म्हजें चिंता बदलावण जावन म्हजें जिवीत बदलावण करता. त्या दाळा मात्र हांव खरो शीस जाता. म्हजें शीस जायनासतना हांव हें सुडका हांव भोगूंक सादना. सुडका येता सता वरवीं मात्र. त्या खातीर सबार लोक खाली देवाचें उतरत म्हणटा, 100 पोटी म्हणटा, 200 पोटी म्हणटा, कांय फायदो ना. जायना म्हणना, जाता, टेम्पररी जाता, पूण मागीरचें कालें. त्या खातीर हांगा म्हणटा म्हजें खरें शीस, नॉट डुप्लिकेट, खरें शीस जायचें म्हणटा. हांगा क्लियर दिलां. इंग्लिशान बरें आसा म्हाका दिसता तें. So Jesus said to them, the Jews who had believed him, if you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and truth will set you free. तरी आमकां कोण सुटका दिता? देव सुटका दिता. हा, कोणेंगी देव सुटका दिता म्हळ्यार सत आमकां सुटका दिता. केदळ हांव सत जाणा जाता, हांव सत शिकता, हांव सता प्रमाणे हांव चलता, हांव सता प्रमाणे म्हजें जिवीत चिंता बदलिता, आनी सता प्रमाणे हांव सुटका आपणायता. सता प्रमाणेच. त्या खातीर 1 Peter 2:24 कालें म्हणटा, हांव पातकाक मरोन पवित्रपणा जियोवच्या खातीर जेजू क्रिस्तान कुर्सायले आपले कुडींत, ताणें म्हजीं पातकां ववयलीं, ताच्या गाया वरवीं हांव गूण जालीं. हांव गूण जायचें जाल्यार पयलें थंय थोडें काम आसा तें करूंक आसा. आमी कालें करचें, आमी तें काजाराचें इन्विटेशन आयल्यार कालें करता पयलें. आ खंय पळयता आमी? आ आमी लास्टाचें पळोवचें. खंय बरयलां गे, बरयलां गे. ओ ना बच्चाव. त्या खातीर आमकां आमी थंय खंयच्या अर्थान देवाचें उतर बरयलां तें आमी पुर्तें करिना, पुर्तें वाचिना. जेजूच्या गायांनी हांव बरो जालां, जेजूच्या गायांनी हांव बरो जालां, जेजूच्या गायांनी बरो जालां. एंत म्हणटा पयलेंचें नाका आमकां. बारीक कश्ट तें पातकाचें आसा न्ही, व्हडली बॅगेज आसा न्ही, बक्षणेचें आसा न्ही, स्वार्थ आसा न्ही, मसूर आसा न्ही, उणेपण आसा न्ही, हर एक आसा, लोडा. मनीस केदाळा फ्री जाता. आतां एक मनीस अशेंच आमी पळया, आतां एक मनीस 50 किलो वयता. आतां एक ताका 3 किलोमिटर वचोंक सांगतात. 50 किलो कान घेवन 3 किलोमिटर वचोंक सांगतात. तो आतां एक इल्ली स्टेपां चलता, व्हडना वोवन चलता. तांकां म्हजे कडेन आतां वयता. आतां एक किलोमिटर जाल्या उपरांत मागीर उस्वास वयर सकयल करता. आतां ती बॅगेज
आतां ते म्हळ्यार एक 50 किलो तो आमी ताका एकलो मनीस मेळ्ळो आतां सकयल दवरलें आं आतां ताचे कडेन 50 किलो आसतना तो कसो उलयतालो आं कसो उलयतालो राग येतालो आं तो कांय बरें उतर उलयल्यार हाका हो म्हणटा काय म्हजे कश्ट म्हाका मात्र तूं वो करता पळय आतां आनी एकलो मनीस मेळटा ताका तो म्हणटा आळे सायबा तो लोड इल्लो सकयल दवरया आमी इल्लें उलया ते जाल्यार कालें जाता तो बरो करून उलयता की ना आं इल्ले पुरपुरे आसतले हे देवडलें दिलां सायबा म्हाका हांवें ओरिजीन त्या खातीर आमचे थंय आमचे आदलें पुरो आमी कान घेवन आमी मुखार वेता जाल्यार आमकां मुखार वचूंक जायना त्या खातीर म्हजें कितें आसा तें हर एक जेजू क्रिस्तान ताणें ताच्या कुर्सार कान गेलां ताणें कान गेलां ताणें म्हाका ऑफलोड केलां आनी आतां हांव फ्री जालां आतां म्हजें काम कालें पेट्रोल घालचो चलचें पेट्रोल घालचें चलचें देवाचें उतर म्हणलें पेट्रोल म्हजे कडेन सदांच आसाचें आनी हांव कंटिन्यू पळय आतां पेट्रोल मुक जाल्यार गाडी रावता की ना तशेंच त्या खातीर आमी निरंतर आसाचे जोशुआ 1:8 त्या खातीर म्हणटा धर्मशास्त्राचे सदांच तुज्या माथ्यार दवरू हां आनी ते वय तशें म्हणटा गी देवाचें उतर सदांच तुज्या वंटाचेर दवर म्हळ्यार धर्मशास्त्रांत आसचें कालें देवाचें उतर आतां आमकां कालें जेजू क्रिस्ता उपरांत कालें मेळ्ळां तें आदलें वय गी तातूंत नियमशास्त्र आसलें पूण आमकां आतां देवान ताच्या पुता मारिफात ताणें आमकां कुरपेचो आमकां सल्लो दिला तो सल्लो हांव रिसीव करीचे आनी ताचे प्रमाणें हांव कुरपेच्या सल्ल्या भितर रिगाचें जाल्यार व्हेरी इम्पॉर्टंट हांवें म्हजी बॅगेज हांवें ती खाली करूंक आसा त्या खातीर वडोल आज सकाळीं पुरा बोक्सानेचे विशयांत दिल्लें म्हजें वजें कान घेवन हांवें वचोंक जायना धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर दवर तातूंत बरयलेलें सत्रायेन 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 पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी सुफळ जातलोय आनी तुका देव जैत दितलो सांगा सामांग हें घालया आतां घाल्या सिस्टर घाला गी वसा पळय आतां हां त्या खातीर म्हाकाय जाय जालें तुमकां कितलें देवाचें उतर सामांग उत्ता म्हणून धर्मशास्त्राचें हें पुस्तक थोडे पटी तुज्या वंटान तावन उसार थोडे पटीन तुज्या वंटा तावन उसार तातूंत बरयलां तें तुवें सत्रायेन पाळचे खातीर दिसांनी तूं ताचें ध्यान कर तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी सुफळ जातलोय आनी तुका जैत देव दितलो तशें आसा गी आमी म्हणचें तेंत न्हय देवा कडेन मागचें तेंत न्हय देवा म्हाका जैत दी म्हजें हांव नवें प्रोजेक्ट सुरू करूंक येता
म्हाका जैत दी, हांव नवें काम करूंक येता, म्हाका जैत दी. म्हजें जिवीत सुपळ कर, म्हज्या भुरग्यांचें जिवीत सुपळ कर. ಎಂತ ಮಾಗ್ತಾ ನೀವು मागतांगिना. पयलें गे आदी प्रेज गॉड. त्या खातीर हें बरयलां, हें परण्या सोल्ल्यांत जोशुआक दिल्लें उतर. वय त्या खातीर आमकां आतां देवान जेजू क्रिस्ता मारिफात हर एक कर्ण दवरलां. आतां म्हजें काम दीस आनी रात त्या उतरांचेर, त्या बसवणेचेर अब्राहमान केल्ले बरी हांवें ताचें ध्यान करचें. आतां अब्राहमाक देवान प्रॉमिस करतना 75 इयर्स वयगी आं ताका पाती येवंक जालें गी आं जावं ना. ताका कशें पाती येवंक केलें? नेकेत्र मेज येयली ताका. सांगता जाल्यार तूं वचून मेज म्हळें. वो सदां यंत करतालो जायना. त्या खातीर आमी भरवशातावन बोवाडताक येजे जाल्यार आमी ती सिस्टम करूंक आसा, ती उतरोवणी आमी मानून घेवंक आसा. जेजू क्रिस्ता मारिफात ती आमकां आयिल्ली उतरोवणी. त्या खातीर आमचें मागणें केदाळाय बोवाडताचें मागणें जायचें. आतां जेजू म्हणटा, देव म्हणटा, आतां तुमी देवा कडेन मागतात वय म्हाका म्हज्या भुरग्यांक बरें जिवीत दी. आतां देव म्हणटा जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या पुता वरवीं तुका हांवें हर एक कर्ण दवरलां. आतां तूं म्हाका अशें मागताय जाल्यार हांवें कशी जाप दिवची? त्या खातीर कृपा म्हळ्यार हर एक आमकां तें दिल्लें जावन आसा. त्या खातीर सोडवण आमकां आमी अनुभव करिनासतना आमी कृपा अनुभव करूंक जायना. आतां इजिप्टांत इस्रायलाक ते गेले वयगी, ती 40 वर्सां तांकां खाल्याक ते 40 वर्सां जालीं तांकां खाल्याक 40 वर्सां लागलीं. माईक दिया टीचर. बिलीव करूं ना तांणी, बिलीव करूं ना. इज ऑन नॉट ऑन. ते पात्योवनांत दुबावले तशें आनी तांणी अन्य देवाची पुजा केली, डिसोबिडियन्स दाखयलें, अविधेय जाले. आतां त्या टायमाक खाले म्हणून आपयत आमी. सॉरी, गुलामपणा न्हय ते ओके. गुलामपणांत सुटका दिवंक आमी बसयल्या गांवाक देवान आपूणचें येवजन मोयजे मारिफात केलें वयगी. पूण तांकां ते 40 वर्सां लागलीं. कित्या खातीर 40 वर्सां लागलीं? अविधेय जाल्ल्या वरवीं, दुबावल्या वरवीं. ओके. पूण ते खालें, ते एक सिस्टम आसली थंय, ते वरवीं वय बंदळांतल्या बरी, बांदपासांतल्या बरी खालें. हट्टी काळजावरी. ओके. स्टबॉर्ननेस. ओके. हें पुरो तांचे थंय पयलें आसलें वयगी. पूण हे एक प्रिपरेशन तांकां इस्रायल बसयल्ल्या गांवाक व्हरूंक प्रिपरेशन केलें.
तांचे हर एक उणेपण कोटेपण तांणी सोडून थंय वचूंक घाल्लें ही जावन आसली तयार 40 वर्सांची त्या खातीर थोडे 40 वर्सांत थोडे थंयच मेले मेले मरण पावले. आनी कोण ते देवाच्या सांगातपणांत आसले ते मुखार पावले तशेंच आमकां आमच्या जिवितांत जेजून आमकां हर एक कर्ण दवरलां पूण हांव कितलें तें आपणायता आनी हांव कितलें तें प्रिपेर जाता ताचे वयर तें डिसिशन जाता त्या खातीर म्हज्या जिवनांत हांव कितली तयाराई करन आसा ताचे वयर म्हजें जजमेंट येता Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Ephesians 4:22 card, sisters. Answer. आम्ही ऑलमोस्ट इस्रायला पावल्या प्रेज गॉड ओके वाचतात गे वाचा वाच तसे असता तुमची आदली साल सांडवून आपल्या कोट्यावंदण्यावरी तुमकां नासाकवन पावयता ते पोरणे व्यक्तित्व तुम्ही काण उडय जाय तुमचे अंतस्करण आणि तुमचे चिंताप नवे जाय देवाचे प्रतिरूपकरण रचले नवे व्यक्तित्व म्हणजे जीवनान दिसता ते नितीनपणाचे आणि देवभक्तेचे नवे व्यक्तित्व तुम्ही नेसा जाय प्रेज गॉड 22 तशें आसता तुमची आदली साल सांडून आपल्या खोट्या वंदवण्या वरवीं तुमकां नासाक व्हरून पावयता तें परणे व्यक्तित्व तुमी काडून उडय जाय हें प्रिपरेशन आतां हांव केदाळा हें करता हांव त्या वाटेन चलता त्या खातीर वडोल सांगलें हांवें जडाई खान घेवन एक मनीस कशें उलयता आदली साल सांडून आपल्या खोट्या वंदवण्या वरवीं तुमकां नासाक व्हरून पावयता तें परणे व्यक्तित्व तुमी काडून उडय जाय ते ताळा कालें जाता आमचें परणे व्यक्तित्व काडून जाताना आमचें थंय कली बदलावन येता आमचे अंतस्करण आनी चिंताप जाता नवें हांव केदाळा म्हजें आदलें नाका जाल्लें सोडता त्या दाळा हांव रिन्युवेशन जाता रिन्यूड जाता आनी देवाचें प्रतिरूप कर्ण रचल्लें प्रेज गॉड वयर करात देवाचें प्रतिरूप कर्ण रचल्लें नवें व्यक्तित्व म्हणजे जीवनांत दिसता तें नितीवंतपणाचें आनी देवभक्तेचें नवें व्यक्तित्व तुमी नेसा जाय आमी हें केल्यार मात्र आमी हांगा पावल्यार मात्र आमी बसयल्ल्या गांवाक आमी पावल्या म्हणून करूंक जाता गी केलां गी करयेत गी प्रयत्न चालू आसा म्हणटात प्रेज गॉड ओके त्या खातीर आमी
संवसारांत जियेतना आमकां परत्याक आनी परत्याक तेंत मेळटा. कित्याक वडल सांगलें पळय, बक्षाने एका मनशाक तुमी बक्षाने दितात, पूण तो मनीस परत्याक आनी परत्याक तुमकां अटॅक करूंक येता. तो मनीस न्हय, तो स्पिरीट. त्या खातीर आमकां आमी बंदडेतावन भायर येतना, आमी बंदडेतावन भायर येवन आमी पुरा एक बऱ्यांतलें बऱ्यांत म्हाका मेळटा म्हणून सादत ना. त्या खातीर देवाच्या उतरांत आयिल्ले कुडले म्हाका बऱ्यांत बरें जिवीत म्हजें आसा म्हणूंक बिलकुल साद ना. त्या खातीर देवाचें उतर म्हणटा, सवर्ण बेंडल्ल्या रुखा बरी. दॅट इज कॉल्ड प्रिपरेशन. आमकां प्रिपेर जावंक आसा. आमचें व्यक्तित्व, कित्याक हांगा आमचें अंतस्करण आमी नवें केल्या शिवाय आमकां व्यक्तित्व मेळना. 22 पळया आसा व्यक्तित्व, हांगा आसा. प्रेज गॉड. नितीवंतपणाचें आनी देवभक्तेचें नवें व्यक्तित्व आमी नेस जाय म्हणटा. पूण वयलें काड. नाही नाही नाही, हांगा आसा. तुमचें अंतस्करण आनी चिंता, हे दोन संगत्यो व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे हांगा आमचें जायना, आमी हें करूंक जायना. खंयचें? देवाचें. सिस्टर वयर कर गी. ओके, प्रेज गॉड. देवाचें प्रतिरूप. आतां पळया, देवाचो प्रतिरूप म्हळ्यार देवाचो आरसो आमी जावंक आमकां आपणें दिला. आमी कशें आरश्यांत पळयता आनी आमकां खंय सामाना आमी थंय सामा करता वय गी. तशेंच हांगा देवाचें प्रतिरूप जायचें जाल्यार आमचें अंतस्करण आनी चिंता. अंतस्करणांत कालें आसता, आलोचनो, चिन्ह, अंतस्करण, भगनांगी, बरें वायट. ओके, पूण बरें वायट म्हळ्यार थंय वायट वायट तंतू आसता वय गी. त्या खातीर हांगा अंतस्करण बरें जायचें म्हळ्यार प्रेज गॉड. कालें ब्रदर. राग मसूर. प्रेज गॉड. राग मसूर. त्या खातीर हांगा राग मसूर तें आमी रिन्यू हांगा जायचें. अंतस्करण. आतां म्हणटात थोडे म्हजें अंतस्करण म्हाका कांतयता, सांगता, म्हजें अंतस्करण सांगता. तशें म्हणटात वय गी. ते आमचें अंतस्करण, आमचें इंग्लिशान कोलो वर्ड ताका, कॉन्शियस की. प्रेज गॉड. इनर वे गी. पळया, Ephesians 4:23. Renewed in the spirit of your minds. Spirits म्हणून आसा. 23 न्ही पळय. And to be renewed in the spirit of your minds. म्हळ्यार आमच्या मतीक
एक्चुअली अंतस्करण म्हळ्यार आमचें मत आमकां कितल्या पार्टान रचलां वय त्या खातीर स्पिरीट सोल अँड स्पिरीट सोल मायंड अँड बॉडी मायंड आनी सोल एकांत आसा वय सो दॅट इज कॉल्ड अंतस्करण. त्या खातीर आमचें अंतस्करण केताळा म्हणसर आमचें चिंताप अंतस्करण आनी चिंताप तातूंत ते फिलिंग्स आनी हें आसता न्ही मन आनी मनांत आमचे काले आसता फिलिंग्स डिसिशन मेकींग ऑल दीस. आतां आमचें वायटपण कयताव न्ही प्रेज गॉड सिस्टर अंतस्करणाची भग्नां म्हणटात बट रियली पळोवंक गेल्यार आमकां कोंकणीन तो अंतस्करण म्हळ्यार खंयचो पार्ट म्हणून आमच्या मतीकत म्हणून आमी सांगयत कित्याक म्हळ्यार आमी दुसरे खंय आमी ते हें ना ताका आमच्या काळजान साद ना वय काळीज म्हळ्यार येवंक आसा गी अंतस्करण ते कोंकणीन समा वर्ड खंयचे येता म्हणून गोत्तू ना कित्याक म्हळ्यार हांगा तांणी दिला वय रिन्यूड इन द स्पिरीट ऑफ युअर मायंड्स म्हणून हांगा करेक्ट दिला मायंड्स म्हणून दिला सरी आमच्यो मती आसात मस्तू मती आसात कंपार्टमेंटां आसात तांतूं सो त्या खातीर आमचे केदाळा म्हणसर आमचे थंय बदला ना ते म्हाका दिसता चिंताप चिंच्या सक्तेक ताका म्हणटा आमी चिंच्या सक्तेक चिंताप चिंचे वरनी पयलें आमी कालें करता आमी एक एज्यूम करता वय कलय आमी ताचे विशयांत आमी ध्यान करता मागीर पयलें आमी ते एक इन्सिडेंट आमी आमच्या भितर व्हरता तेंत जावन आसा म्हाका दिसता अंतस्करण आय एम नॉट शुअर सो त्या खातीर आमचे हांगा आमचें रिन्यू जालें गी चिंताप त्या दाळा आमी आका आमी पास जाता देवाचें प्रतिरूप करून रचलें नवें व्यक्तित्व म्हणजे जिवनांत दिसता तें नितीवंतपणाचें आनी देवभक्तेचें नवें व्यक्तित्व तुमी नेसा जाय आमी त्या दाळा न्हेसता केदाळा आमी वयलें करता त्या दाळा तें हांगा ऑटोमॅटीक आमकां रिन्यू जाता. प्रेज गॉड थँक यू जीजस थँक यू जीजस. मार्क 11 काल काडलें स्क्रिप्चर तें मार्क 11:23-24 24 काड सिस्टर वाचा सिस्टर. देखून हांव तुमकां सांगता की ते सकट मागण्यान तुमी मागता ते तुमकां मेळ्ळां म्हूण सत्माना आनी ते तुमकां मेळटलेंच. प्रेज गॉड. आतां आमचे व्हडले प्रॉब्लेम हांगा आसचे आमी मागता आमी बाबार्थांनी मागता पूण आमचे थंय देखून हांव तुमकां सांगता कितें सकड मागण्यान तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सत्माना तें तुमकां मेळटलेंच. पूण आमी खंयचें एक आतां चिंती आमी नॉर्मल रितीन आमकां कितेंय काम जायचें तें ऑलमोस्ट जाता म्हणले बरी आमकां भोगता वय गी पूण आमकां एक मिराकलस टायप जायचें तें जाल्यार कालें करता आमी तें जाल्यार कालें करता. एक मनीस आतां एग्जाम्पल तुमी एक मिनिस्ट्री करतात म्हणून चिंतया देवाचें उतर दिवंक येतात द पर्सन इज व्हेरी सिरियस बारी सिरियस मनीस ताका तो पोरेक तुमी टेस्टमनी आयकल्ली हांगा एक सिस्टर आहली आमची केदाळे मागण्याक येता ती पूत येयल्लो ताचो वय कशें आहलें तांचें कंडिशन ती मरणा विशयांत उलयताली आनी सांगताली पुता थंय हांगा दवरलां हांवें तें करेक्टूड आसा खंय दवरलां थंय दवरलां तें करेक्टूड आसा हांवें पुता थंय दवरलां हांगा आसा
आं पप्पाक तें सामान कळना तूं म्हळ्यार हिणें प्रिपेर केलां पूण पूत देवाच्या उतरांत आशिल्ल्यान आनी तोय स्ट्रॉंग आशिल्ल्यान ताणें आवयक म्हणलें तूं हें पुरा कित्याक उलयताय तुमचो ना जाल्यार हें आमकां जाय गी पळया हो काळ आतां हांगा एक एग्जाम्पल दिल्लें कोणांगे प्रीच करतना मनीस सिरियस आसा म्हणून हॉस्पिटलाक प्राय चॅकअप येयल्लें गाय आनी हांगा तशीच मरणाची हांगा थंय हॉस्पिटला येला मात्र सिरियस आसा म्हणून आनी थंय पुरा मरणाची तयाराय जावन आसा पळयात मनशाची चिंता आनी हांगा देवाच्या उतरांत आशिल्लो मनीस म्हणटा तुका कांय जायना तूं देवाच्या उतरा प्रमाणे तूं उसार आनी म्हळ्यार तो धैर्य दिता देव तूं आमच्या सांगात आसा कांय भिये नाका तूंच ना जाल्यार तुजें आमकां काल्याक पळया हें देवाच्या उतरांत आशिल्ल्या मनशान म्हणचें उतर त्या खातीर संवसारी रितीन कशें घडटा आनी देवाच्या उतरांत आशिल्ल्या त्या कुटुंबांत कितें घडटा हे दोन व्यत्यास आमकां हांगा दिसतात त्या खातीर आमचे थंय ती बदलावणी येजे जाल्यार आमचे थंय तें आमचे अंतस्करण आनी चिंता हें दोनी नवी जातना आमचें व्यक्तित्व बदलता आनी हें जाय जें रियल टेस्टमनी आनी हे टेस्टमनी तुमी कान घेवन येतात आनी खंय ही टेस्टमनी तुमी दितात व्यक्तित्व बदललें थंय तुमी केल्लें हर एक दिल्लें देवाचें उतर 100% काम करता कित्याक तुमी हें देवाचें उतर तुमच्या जिवनांत व्यर्थ जावंक सोडूना तें उतर थंय फळ दिवचें तसलें देवाचें उतर तुमी दिलें कित्याक तें फळ तुमी जिवनांत अनुभव केल्लें त्या खातीर ताका कान घेवच्या मनशाक धैर्य मेळटा आनी देवाच्या उतरांत येता आनी तुमी केल्ली मिनिस्ट्री ती सामा वाटेर आसा आनी देवाचे आशिर्वाद थंय वळटा आनी कितें जाय जें तें थंय प्रतिफळ तो आमकां पळोवंक मेळटा प्रेज गॉड ही आमची करेक्ट मिनिस्ट्री म्हजें व्यक्तित्व नवें जावं हांवें दाखयचें तो ते दाळाय पयलें वो मनीस तसो आसलो देवाच्या उतरांत येवच्या पयलें ताणें पुरो तळें केल्लें म्हणून तो मनीस म्हणटा जाल्यार तें ताका सोडुल्लें देवाच्या उतरांत येवन देवाचो सांगातपण अनुभव करन वो आतां देवाच्या राजांत आत्मे हाडटा जाल्यार नासवचे आत्मे हाडटा जाल्यार ही जावन आसा सामा मिनिस्ट्री व्यक्तित्व बदलावन करची मिनिस्ट्री जावन आसा जेजूची मिनिस्ट्री आनी ही मिनिस्ट्री एकच एक आमचे सवें वावुरता तो पवित्र आत्म्या मारिफात ही मिनिस्ट्री ताचें कार्य चलयता प्रेज गॉड थँक यू जीसस तरी आमी उबे रावया एकडी आमचे प्रेज गॉड मंगळा बापा अर्गां तुका दिता बापा बापा तुवें आमकां सबार संगती तुज्या पवित्र आत्म्याद्वारे तुवें आमकां तुवें उगडापे केले बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा बापा तुज्या मिनिस्ट्रींत तुजे सवें आमकां वावरूंक तुवें आमकां खंयचें व्यक्तित्व जायचें म्हणून तुवें आमकां सांगून दिलें बापा बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा बापा आमी हें उतर आयकल्ल्या हर एकल्या थंय बदलावण आयल्या म्हणून हांव बावरतान हांव उसार आसा बापा बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा येदें व्हडलें कार्य तुवें तुज्या पवित्र आत्म्याद्वारे तुवें केल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा
बापा हे मागण्या करता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आणि पवित्रत्म्याच्या मजतीन आमेन आमेन आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया. आता टी ब्रेक असतली टी